अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दीस कमी केल्यात म्हणून बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीच्या बसके उपरांत सभापतीन जाहीर केले। फुडल्या 3 दिसाचो बिझनेस आसा हो फायनलायज जाल्लो आसा। मंगळार, बुधवार आणि ब्रेस्तार दीस हाऊस जे आसा हे कर्टेल केले वता। मंगळार, बुधवार आणि ब्रेस्तार तिनूय दीस प्रश्नोत्तराचो तास जो आसा 0 वर मेन्शन कॉलिंग अटेन्शन त्या पद्दतीन फुडें वयतले। आणि मंगळार आणि बुधवार 2 दीस राज्यपालांच्या अभिभाशणाचेर जी चर्चा जावपाक जाय ती चर्चाय जातली आणि ताजेर माननीय मंत्री ढवळीकर हे उत्तरूय दितले। ब्रेस्तार दीस बजेट प्लेस करपाचें आसा तें बजेट प्लेस जातलें। अजून बजेट ताजेर डिस्कशन जावंक ना पण तें ब्रेस्तार दीस जातलें। मुख्यमंत्र्याविशीं अफवांचेर लक्ष दिवचें न्ही म्हूण सभापतीन सांगला। हांव सगळ्या सदस्यांक कळोवपाक सोदतां, ह्या सभागृहाचे नेते आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हे मुंबय हांगासर लिलावती हॉस्पिटलांत एडमीट आसा आनी तांची तब्येत सुदरता, तांचेर वेवस्थीत रित्या ट्रिटमेंट सुरू आसा। गोंयांत आशिल्ल्या वेगवेगळ्या कडल्यान ज्यो अफवा पसरता त्या अफवाचेर कोणीच विश्वास दवरचो न्ही। आमी सगळे हांव ह्या सभागृहाच्या वतीन प्रार्थना करता की त्यांच्या आरोग्य जाता तितके बेगीन सुदारणा जावची। अधिवेशनात फायनान्स आणि मुख्यमंत्र्याच्या खात्यांचेर चर्चा जावची ना म्हूण उपसभापती मायकल सांगता। Tuesday, Wednesday and Thursday, those cautions will be there, except for finance cautions and related to CM's portfolios will not be taken up in the absence of Chief Minister. And remaining cautions will come up. So everybody is told to prepare. All ministers are being told to prepare for those cautions. Once BAC has decided, the assembly winds up on Thursday. Means it winds up on Thursday. The next session will be held in consultation with the Chief Minister and the opposition. सरकारान अधिवेशनाक आनीक 4 महिने रावपाची गरज ना। 31 मार्च मेरेन अधिवेशन आपोव येता म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार सांगता। एज अ लीडर ऑपोजिशन आमची CLPची मिटींग जाली उपरांत आता हांवें तांकां कळीत केला की 4 म्हयन्याचो ओड ऑफ अकाउंट तुमी घेयातच, आता घेता घ्या, पूण ताच्या पयलीं 4 म्हयन्या उपरांत असेंब्ली घेवपाक रावनाकात। ताच्या पयलीं जर हें केलें, आतां सुद्दां 31 मार्च पयलीं मात थोडीशी पोस्टपोन करून 31 मार्च पर्यंत सुद्दां तुमी कंप्लीट करूं शकता। कित्याक 21 मार्चा पयलीं कंप्लीट जावपाची आशिल्ली ती तुमी हें घेयात, जातले बेगीन घेयात, जेणे करून आनी एक इश्यू आसात, बाकीचे इश्यू आसात ते 6 म्हयन्या उपरांत जर घेवपाक गेले जाल्यार ताका आनी कळावो लागतलो, टायम जातलो। सध्या येता त्या ब्रेस्तारा अर्थसंकल्प ज्येष्ठ मंत्री ह्या नात्यान सुदीन ढवळीकार मांडटलो। तोच सध्या सरकाराचो विधानसभेत फुडारी। बजेट पास करतले, बजेट ब्रेस्तारा पास will be tabled and passed, not present, टेबल तुम्ही टेबल करतले? हय, तुम्ही टेबल तो पावर्स मुख्यमंत्र्यान सगळी थ्रू स्पीकर म्हाका दिल्ली आसा। तो सुद्दां स्पीकरान ऑलरेडी सभागृहांत केला। तुम्ही करतले टेबल? हय। आणि vote on account ऑन द सेम डे 5 months सांगितले। for how many months? फॉर 5 months. तुमकां जे सेशन आसा ताची जबाबदारी आनी जे फायली CMाक वता त्या फायलीची जबाबदारी म्हजी आसा। विधानसभा अधिवेशनाचे आता कमी करता तितलेच दीस फुडल्या अधिवेशनात वाडोवचे म्हूण प्रदेश काँग्रेस मागता। राज्यपालान अभिभाशण खंय अर्देच वाचले। मायनिंग लिजांचे ऑक्शन जावंक जाय म्हूण काँग्रेस म्हणटा। This session should be shifted to a further period of same number of days. The full text of the speech was not read. It's up to her. But abruptly it was ended. You have no objection. She had not addressed nationalization of rivers. Everybody is worried about the import of coal. The governor does not mention anything. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।